I would call this a garden as a garden with inclusive thoughts. Inclusive विचार करून जेन्ना आमी उलयता दोतोर जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री नाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय आनी हांव सदांच ते म्हणटा की अंत्योदय प्रमाणे पावतले जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली स्किम्स बट ऑल्सो इन्क्रीज द वेलफेअर ऑफ द सिटिजन्स देर. ताज्या खातीर पीपल विथ स्पेशल निड्स आज जे आमी काम हांगा आमच्या पार्कान जे आज इनोवेशन केलां तें काम सुरू करपाक त्या गार्डनान तांकां जे वेवस्था आसतली फॉर इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स म्हणजे भुरग्यांक एक आवड आसता स्विंग झोपाळ्याचेर बस मॅरी गो रावंड बस आनी एकदा भुरगो जो व्हिलचॅर आसता नाल्यार बाकीच्यांक ते मेळना फॅसिलिटीज सो दे कॅन सी इट बट दे कॅन एन्जॉय इट. सो ताज्या खातीर आज गोंयच्या पूर्ण हांकां पीपल वीथ चिल्ड्रन वीथ स्पेशल निड्स तांकां एक अशी वेवस्था तयार केल्या की दे कॅन कम हियर एंड एन्जॉय द पार्क इन अ वे हाव अ नॉर्मल चायल्ड वूड एन्जॉय विथ इक्विपमेंट्स. सो ते केलें जाल्यार तातूंत बाकीचे सिनियर सिटिजनांक फॅसिलिटीज बाकीचे भुरग्यांक फॅसिलिटीज सो इन्क्लुसीव थॉट हॅज बीन डन अलॉंग विथ द पंचायत एंड द झेडपी. आनी हें करता आसतना आमचो बाब गणेश गांवकार ताजो तितलोच हेल्प मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू गेट दीस. एक अभिमानाची गोश्ट की देशाचो हो म्हाका दिसता पयलो काय दुसरो पूण गोंयान डेफिनेटली पयलें पार्क विथ अ दीस थॉट विथ अ इन्क्लुसीव थॉट ऑफ डेव्हलपमेंट. आनी हे आमचे ग्रामस्थांक जेन्ना एक विचार मांडटा तेन्ना पर्वरी इज ग्रोईंग. इट इज ग्रोईंग विथ गव्हर्मेंट ऑफिसीस रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस आनी ते मीट अप करपाक इतले क्वॉलिटी स्पेसीस दिवचे पडटा आमच्या लोकांक जी गरज आसा ती.